धन्यवाद. भारी भक्तिभावेन हे केलेलं सर. सो धन्यवादापासून. हरे कृष्ण स्वामी. प्रजना स्वागत असं आयची सेशन म्हणतो. आम्ही कुंती महाराणी प्रार्थना त्याचे विषय डिस्कशन करता असती. 25th 26th श्लोक आणि आयची 27th श्लोक आम्ही स्टार्ट करतो. या एक सेक्शनची ऍक्च्युली आजी नंतर वर कोणती महाराणी प्रार्थना येतो त्या एक विंगड पॉइंट आरी ती प्रार्थना करता. सो ह्या सेशन आणि नेक्स्ट सेशन आणतो आम्ही हे सेक्शन कन्क्लूड करचे ट्राय करू. सो तुमगे पुराजनाने हे आशीर्वाद घेऊन हे सेशन मुखार सुद्धा आयची सांजवाळा आम्ही पुराजन मेळलेली असं ती हे भागवत श्रवण करच्या खातीर. सो पुराजन कुंती महाराणी हे दिव्य जावन अशी प्रार्थना हाची वैरी चिंतन करचे आम्ही प्रयत्न करूया. प्रार्थना करून सेशन स्टार्ट करतो. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महा. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरा. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कुंती महारानी है एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेयर्स है कहीं थी कृष्णा कृति के लिए हृदयपूर्वक जाऊन तांडवारका बात से तीन सांगच्यास की देवा म्हाका तुगेले प्लॅन कळ्ळें जाल्यार हांव कृतज्ञतापूर्वक तुगेलें कसं तें मागीर प्रायन आसा तुगेलें तें हांव एक्सेप्ट करता. तुगेलें मन कसं इच्छा आसा तें हांव एक्सेप्ट करता. कसं जाल्यार की तूं टॉप मोस्ट वेल विशर तुगेल्या म्हणटा शुभचिंतक मागीर कोणीय ना ती भारी व्हड आनी तुगेली भक्ती करची म्हळ्यार भारी मधुरम. सो हें 25th 26th आणि 27th एक प्रकार मोस्ट एक्स्ट्रॉर्ड अद्भुत जावन आशिल्ली प्रार्थना ही. आणि कसं जालें की हातूंत तीन सांगचें आसा की कश्ट येवं कसं जालें की कश्ट येताना हांव तुगेलो उडगास करता आनी म्हाका तुगेलें दर्शन जाता. दर्शन दोन प्रकार एक तर दर्शन म्हळ्यार देव तुगेले मुखार येता आशिल्लें आनी तुगेलें दर्शन जाता आशिल्लें. आनी एक दर्शन म्हळ्यार सिद्धांतीक रुपार दर्शन ती कशें की कळटा हे विशयान की देवान केलेलें हे कश्ट आसल्यार बी ते मागीर कशें की चंगा खातीर. सो ती देवालें रक्षण कशी करता देव तें सांगता. मागीर ती सांगता देवा तूं आसल्यार चांग मागीर खातीर त्या प्रकारान ती प्रार्थना करता. आनी तिनी विशय मागीर हें प्रार्थना मुखार सुद्दां ती सांगता की देवा तुगेलो उदगास आसल्यारय पुरो. सो ती देवा कशें रिक्वेस्ट करना तिगेल पुरा इमोशन्स तिगेल पुरा भावना आनी तिगेल पुरा कसन कसन जालेलो विशय तिगेल जिवनांत ती मालगड जावन आशिल्ली तिगेल कसन कसन साक्षात्कार जालेलो ते अनुभव तिगेल जिवनांत ते पुरा मेळ जाता ती एक सांगता एक विशय की मेगेले हृदयपूर्वक जावन मेगेल मन मेगेल कसन चिंतन मेगेल कसन एक बुद्धी शक्ती आसा ते पुरा तुगेले चरण कमला वचपाक
कशी कशी गंगा समुद्रा वता तशी गंगा इव ओघम उधनवती म्हणून तीन सांगचे असत. आणि आम्ही पळयलें तें फर्स्ट पॉयंट तुगेलें की हें पुरा कनेक्टेड सेक्शन्स ताची एक रिकॅप करता की तिगेल देवाल प्रोटेक्शन म्हळ्यार जाल्यार की तिगेल कोणी नात आशिल्ली ती बामून गेलो ताका तोच नात जालो ताकाची तिणें देवा सांगचे आसा की त्वयेव नाथेन तूंच म्हगेल खातीर नाथ जालो बाबा आनी विपत गणात कितले सकट कश्ट येयले जाल्यार त्या कश्टान तूं तुगेल ओटे काम केलें म्हगेल स्पेशल कनेक्शन जालें आणि पुरा शुद्ध भक्त कोण जावन आसता ती तांकां अशी दिसता की तांकां इतले देवाल दय कशी मेळटा बाबा तांणी कांय डिजर्विंग ना तांगेल क्वॉलिफिकेशन न्ही जाल्यारय देव तांगेल रक्षण करता तें एक शुद्ध भक्तान लक्षण तांकां दिसना ती की तांणी डिजर्विंग आसा ती आनी ती कशी लागता की तिगेल कर्म निमित्त हें पुराय असेल पुरा कश्ट येवचे पुरो जाल्यारची देवा तूं म्हाका भक्ती वेळ दिल्ले तुगेल खातीर आनी तुमगेल रक्षणय करता तुमची दीन बंधू म्हूण सोसन पुरो भिमाक पॉयझन दिलेलें वारणावतान तूं उज लागील तेन्ना रक्षण केल्लें पुरुषाद आदह म्हळ्यार तो पुरा मनशाक हत्तेल तसं राक्षस तांगेल दोकून रक्षण केलेलें आनी असत सभाया द्रौपदील रक्षण केलें तुवें आनी वनवास कृच्छता त्या वनांत राबताना कसं कसं कश्ट येयलें दुर्वास मुनी येवन ते एक श्रापित जावंच तसलें अवकाश आशिल्लो द्रौपदीक दत्तान रक्षण हें अपहरण केलें आनी मुखारी द्रौणी अस्त्रतः द्रौणी म्हळ्यार अश्वत्थामान वै केलें नात्राक परीक्षिताक गर्भ आसतना मारूंक प्रयत्न केले तेन्ना तुवें रक्षण केलें सो अस्म हरे अभिरक्षिता म्हणून कसं कसं परिस्थितीन देवा तूं रक्षण केलेलें आसा म्हाका आनी ते कुरुक्षेत्राची युद्धांत इतले सकट महारथ आशिल्ले तांतूय तूं मुगेल चेडूं रक्षण केलां सो देवाक मस्त एक पॉयंट इम्पॉर्टंट पॉयंटान तशें आमी पळयलें म्हळ्यार ते रक्षण करता तोच उपदृश्ट हनुमंता ताणें सांग तागेलें शेणशेनाचे सेवे कसं जायना जाल्यार हें आमकां अंडरस्टँड करचें कश्ट कसले की प्रॉब्लेम आसता आनी ते प्रॉब्लेम आमगे लायफांत उणी जायना खंडित ताची इम्पॅक्ट चिके उणी जावचे पुरो ताची मॅग्निट्यूड कितले तें व्हड आसता प्रॉब्लेम चिके सान जावचे पुरो जाल्यार ते वत्त म्हणून सांगू जायना आनी मातसो सकट प्रॉब्लेम अशें आसता की आमीच चुकून प्रॉब्लेम करता ती नाका जालेलें म्हणटात पळय जाल्यार देव इतले एक्सपर्ट आसा की आमी कसं काही चुकून पळयलें त्या परिस्थिती कसं निर्माण जाता आमी चुकून पळयल्ली मेरेन त्या मागीर देव उपयोग करून आमकां भक्तीपथांत मुखारसून वच तशी देव तें एक अरेंजमेंट करता सो देव पर्सनली रक्षण करता एक पंथा अर्जुना केल्या म्हणटे एक पंथा रेप्रेझेंटेटिव्ह करता तागेल कोणाल तागेल पार्षद आसा तागेल भक्त आसा ती तांगेल थ्रू आमगेल रक्षण करता तागेले असीम शक्ती जावन रक्षण करता कशी द्रौपदीक रक्षण केलेलें तो शिक्षण दिवन रक्षण करता गुरु तोच आनी तोच डायरेक्टली अर्जुनाक कसं सांगिल्लें कसं जालें की शिक्षण मेळटा तर आमकां कळटा की कसं सम कसं रायट कसं रॉंग म्हणटा पळय खंय चुकून पडटात आनी त्या कळनातल्यार वय ताजे निमित्त एक नमुने कश्ट जाता तो तशी देव परिहार करता आनी एक पण एम्पावर दिता शक्ती दिता तशें अर्जुना शक्ती दिवन ते खांडव रान्नांत तूं कशी एक प्रकार म्हणटात पळय देव जनाक ताणें पराजित करून सोडली भिमान कशी हिडिंबासुराक मारलेली तशी एक प्रकार पुरा कॉम्बिनेशन आसता जाल्यार एक व्हड विशय म्हळ्यार एक पंथा देवाल रक्षण म्हळ्यार प्रॉब्लेम सॉल्व करनासी देव रक्षण करता कसं जाल्यार की ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायनातलेर आमकां ते कश्टाचे अनुभव जाता स्वल्प समया खातीर तेन्ना आमी हे आध्यात्मीक विशयाची की सिरियसली घेतात आमगे गर्व चिके उणी जाता कसले की गर्व असल्यार आमी केन्नाय लायफान कंप्लेन करता आसतात जाल्यार केन्ना आमकां कळटा की प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आनी एक प्रकार म्हणटात पण आमगेर आमकां तें ह्युमिलिटी येता नम्र भावन येता तेन्ना आमकां दिसता आनी कळटा की प्रॉब्लेम आमकां कशें देवाल व्हड प्लॅन आसा पळय आनी प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां एक विंगड विशय कळटा म्हळ्यार प्रॉब्लेमा निमित्त कसं प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार कसं आमगेले खातीर भारी प्रितीचे आसा तें आमकां कळटा प्रॉब्लेमा निमित्त सो कसं की एक समयान तूं प्रॉब्लेम सॉल्व जायनातल्यार आमकां ताजे विशय आध्यात्मीक विशय आनी देवान कशें रक्षण केलेलें
पूण तें हगूर हगूर कळटा. सो एक काल रुपारी देव रक्षण करता, प्रॉब्लेम सॉल्व करनाशी तसलें की आमकां हो पुरो विशयाचे व्हॅल्यू कळटा. आनी कुंती महाराणी भारी कृतज्ञता भाव आसता हाचे भितर. आनी हें तिगेलें हें प्रार्थना हें 25, 26, 27 एक प्रकार तें म्हणटात पळय तिगेलें भक्तीचें क्लायमॅक्स हें, की देवा कृतज्ञता अशें प्रॉब्लेम आसतना पळय. सो आमी ते 25th श्लोक आयकूंक. विपदा सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदा सन्तु तत् शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्. किंतु आमी पळयत की कुंती महाराणीन सांगचें आसा की हें तिगेलें एक विजयी जावन आसतना प्रार्थना करतना एक्चुली तिका मातसो सकट रिलीफ मेळ्ळें आसा. जाल्यार ती हे समयार ती सांगता की देवा कश्ट येवं कसलें की आमगेले कर्मा लेकार कश्ट तर येतलेंची आमी अशें प्रार्थना करनातले जाल्यार तें बल जावं. आनी ती सांगता की आतां तूं वता आसा कसलें की पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो ना, प्रॉब्लेम आसल्यारूय लायक प्रॉब्लेम आसता न्हू, तूं आमगेलो लोट्टा समज. सो ती कसं एक ग्रज ना आनी खाली कृतज्ञता आसा. सो ते ग्रज ना अशी आमगेले जिवनांत कृतज्ञता दवरचें त्यांची एक साधनाच ती. कसलें की कोप येवचें खंयच्या विशयार ते कृतज्ञता भावन केन्ना आमगेल्या मनांत ते आमी म्हणटात पळय कृतज्ञता भावन केन्नाय ते आमगेल्या मना भितर ते निर्माण करून दवरचें प्रयत्न करचें ती एक साधनाची. जशें की देव पुराची मागशें खंडिताची आनी स्पेशली कोण भक्तींत इंट्रस्ट घेता ती देव खंडित तांगेले कसन प्लॅन आसता ते जावची तशी करता आनी मस्तपंता देव इंटरवीन करून तांगेले देवा भक्तांना प्लॅन जायनासी वय करता. सो हे पुरा एक भक्तांना एक प्रकार म्हणटात पळय भारी एक कष्टात जीवन सी दिसया पुरो जाल्यार तांगेले ते कृतज्ञता भावना तांगेले मना भितर आशिल्ले निमित्त तांकां कसले कश्ट व्हड दिसना. ते कृतज्ञता भावना निमित्त कष्ट असो सुखा परिस्थिती असो तांगेले मनांत एक विशय की देवाल उडगास करचें देवाल सेवा करचें आनी ते कृतज्ञता भावना आशिल्ले निमित्त तांणी देवाल कनेक्ट जावचें जाता आनी ते कनेक्शना निमित्त तांकां भारी एक जिवनांतून तागेलो आनंद आसता. जाल्यार की म्हणटात पळय कसं आमकां प्रॉब्लेम जाता ताजेर आमकां कळटा की प्रॉब्लेम मातशे प्रॉब्लेम कसं ना कसं आमी वॉट वी फियर म्हणटात पळय आमी कसं भंय करता हें जाल्यार ताजेर आमकां कळटा वॉट वी होल्ड डियर जाल्यार आमकां कसं तें लायक जाता तें प्रॉब्लेम आयल्यार कळटा. जाल्यार कुंती महाराणी प्रार्थना कशी की विपदामच तिगेले खातीर संपदा म्हणून आनी ती सांगता हें शाश्वत जावन मागीर लायफा प्रॉब्लेम येवो म्हणून. तसलें की प्रॉब्लेम येताना तिका एक भारी एक आनंद येता कसं लायक प्रॉब्लेम येताना ती देवाल उडगास करता आनी ताजे निमित्त आनंद जाता. हें पुरो आमकां ग्रास्प करचें जायच ना कसं की आमकां कुंती महाराणी म्हणके अनुभव ना कसं की कशी तत्रे उपनिषदांत कसं त्या एक्सपिरियन्स कसं कुंती महाराणी कसल्या निमित्त हे प्रार्थना करता असं की प्रॉब्लेम येवो म्हणून कसले की तात्रीय उपनिषदांत ते सांगिल्लें आसा रसो वै समरसम हिय एवायम लब्ध्वानंदी भव. म्हळ्यार कोणाक देवाल विशय कळटा तो रसो वै सरसम रिजर्वायर ऑफ प्लेजर तो म्हळ्यार इतले ते आनंद आसता ते देवाल उडगास करतना आनी तो कोण अशी उडगास करता लब्ध्वानंदी भवत म्हळ्यार ताका असले एक लाभ जाता म्हळ्यार ही भारी आध्यात्मिक रुपार तो एक आनंद ताका अनुभव जाता म्हणजे कुंती महाराणीक ते प्रॉब्लेम येता आनी तसलो अनुभव. सो कुंती महाराणी खातीर प्रॉब्लेम म्हळ्यार तिगे खातीर एक ट्रेजर प्रॉब्लेम आयल्यार म्हळ्यार की चावक आशिल्लें मेळ्ळें म्हूण भारी म्हणटा भारी एक विंगड लेवल ही आनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान ताका सांगचें आसा की
की ते म्हणटात पळय आमकां कॅट्रॅक्ट चलना म्हणून. आनी ते आयुर्वेदीक अंजन म्हळ्यार आमकां ते दोळ्यान ते ऑइंटमेंट घालले सुद्दां एक भारी बर्निंग सेन्सेशन जाता ताजे निमित्त कॅट्रॅक्ट वता म्हणून आयुर्वेदीक लेखा. सो ते प्रॉब्लेम येवचे म्हळ्यार ते अंजना म्हणकेची म्हणून. आनी आमगेले कॅट्रॅक्ट तेंचे निमित्त आमकां दिसना ते देवान प्रॉब्लेम पेटोवचे म्हळ्यार ते अंजना म्हणून आनी आमगे कॅट्रॅक्ट वता म्हणून. आनी आमकां समज कळटा म्हणून कसं म्हणून जाल्यार की देव कुंती महाराणी ते श्लोका सांगता तूं जगद्गुरू. जगद्गुरू म्हळ्यार आमगे लायफान कशें की प्रॉब्लेम आसा आनी देव आमगे प्रॉब्लेम लेक पळोवन तें ताका कशें तें जावंक आशिल्लें तें औषधी वखद दितास मेडिसीन दितास. कशी सांज चेडूवांक सवकीनांतल्यार वय देवान आवस बापूस तो रडल्यारय ते ताका तें औषधी दितली ती. ते कोडू आसा म्हूण तो रडचे पुरो तागेले चांगा खातीर म्हूण ते आवस बापूस दिता ती चेडवान रडल्यार रड. तशी जी देव आमगे लायफाक प्रॉब्लेम दिता जाल्यार की देव आगोत तसं रडल्यार रड ना म्हणून आगेले चांगा खातीराची म्हणून. जाल्यार की आमगेले पुरा व्हड रोग म्हळ्यार कसं ना की आमी ह्या सिद्धांता विसरली की देवूच आमगेलें रक्षण करतलो. देवूच आमगेलो स्वामी, देवूच आमगेलो सखा. आनी ह्या पुरा विसरलेले खातीर ताजे खातीर औषधी कसन म्हळ्यार आमगे लायफाक प्रॉब्लेम येता तेन्ना पुरो उडगास येता. सो ह्या प्रॉब्लेम आयिल्ले निमित्त आमकां कशें की एक्झिस्टेन्शियल फियर येता. कसं ना पहा म्हणून कसं जत्तला पहा म्हणून. आनी तेन्ना आमी देवाक प्रार्थना करतात. सो एक प्रकारार आमी पळयल्यार मेडिसीन म्हळ्यार आमी ग्रॅज्युअली आमगे लायफान तो देवाक उडगास करचें प्रार्थना करता सुद्दां कितले चेड जाता तितले उडगास करचें आनी सेवा करचें. आनी एक बदल एक विश्वास म्हळ्यार ट्रू फेथ म्हळ्यार की कसली आमगे लायफा परिस्थिती आयल्यार अशी मना वरचें की हाची म्हाका खंडीत देव आसा देवाल कंट्रोलान तूं पुरो आसा. सो आता मी 26th श्लोक पळोवन जन्मैश्वर्यश्रुतिश्रीभिः एदमानमधः पुमान् नैव हर्त्याभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुतिश्रीभिः एधमानमधः पुमान् नैव हर्त्याभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् जन्मैश्वर्यश्रुतिश्रीभिः एदमानमधः पुमान् नैव हर्त्याभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्. एक प्रकार पडल्यार पॅराडॉक्साची म्हळ्यार कशी म्हूण कळ्ळी. ह्या पुरा देवान दिवचे जन्म ऐश्वर्य श्रुती श्रीबीर म्हळ्यार छान फॅमिली जन्म श्रुत एज्युकेशन ऐश्वर्य ह्या पुरा म्हणटात पळय दिवचे ती सांगता की ह्याचे निमित्त हांव तुगेल्या किना दूर वचचें पुरो आतां ह्या दिवचे देवान न्हू. सो हें पुरा इम्पॉर्टंट न्ही अर्थ खंडीत इम्पॉर्टंट कसले की अर्थ असल्यार मात कसले प्रॉब्लेम असल्यार आमी औषधी खातीर दुड्ड जावका खावचे पिवचे खातीर दुड्ड जावका. सो अर्थ हें पुरो जन्म ऐश्वर्य श्रुती बी हाची इम्पॉर्टन्स ना म्हूण ना खंडीत इम्पॉर्टंट. जाल्यार प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार केन्ना आमी हें पुरा विशयाक अर्थाक परमार्थाक ना देवाल विशयाक ना चड इम्पॉर्टन्स दितात आमगेल्या जिवनांत. आनी अर्थ आनी परमार्थ म्हळ्यार हाचे देवाल निमित्त आमगे लायफांत अर्थ आसा ताची कनेक्शन आमकां दिसना तेन्ना अर्थ म्हळ्यार परमार्थ अनर्थ जाता. कसले की मस्त दुड्ड आयल्यार ताचे स्वाभावीक रुपार सॅटिस्फॅक्शन येना आनीक लोभ वाडटा आनीक दुड्ड जावका आनीक एक चिंता जाता आनीक चड दुड्ड जावका हांतू घालेले दुड्ड हांतू घालेले दुड्ड आनी तशें की एक सेन्स ऑफ कंट्रोल मेळ्ळ्यार खंयचें एक पोजिशन मेळ्ळ्यार तेन्ना आमी सांगिल्लें म्हणके जायनातल्यार कंट्रोल करूं जायनातल्यार कोप येता. तशी जाता हांव सांगल्या म्हणके जायना आनी खंयचें एक प्रतिश्ठा म्हणटात पळय एक रिस्पेक्ट आनी मेळ्ळ्यार तेन्ना आमकां गर्व येता. पळय हांव कितलो व्हड मनुश्य राजन म्हाका रिस्पेक्ट करतात. आनी खंयचेय एक प्रकारार ते मेल फिमेल अट्रॅक्शन आसता ताचें न्हय सॅटिस्फॅक्शन मेळना आनीकय ताचे निमित्त आनीकय विंगड विंगड रुपारी प्रॉब्लेम सुरू जावचे पुरो रिलेशनशीप वायट जावचो सुरू जाता. सो ह्या पुरा विशयांत केन्ना ते परमार्थ आउट कनेक्टेड ना
जन्म ऐश्वर्य श्रुती श्री भी हें पुरो आमगेल फुडें कर्मा निमित्त आमगेल जीवन आयोवचें पुरो जाल्यार हाचे निमित्त आमी देवाक विसरल्यार ते खंडिताची चांग न्ही अनहेल्दी न्ही कशें आमी तें एग्जाम्पल पळयलेलें की एक क्लियर ग्लास आसल्यार आमकां ते क्लियर ग्लास आहा तो पूण दिसता पुरा क्लियरली दिसता कसले की ते ग्लास क्लीन आसा आनी ताचे भितर देखून आमकां पुरा दिसता क्लियर जाल्यार ताची मातशी ते सिल्वर पेंट मारल्यार कशें जाता ते क्लियर ग्लास आशिल्ली कान्नडी जाता मिरर जाता आनी तांतू मागीर आमी दिसतात तो हें जन्म श्रुती श्रीभीर एक एक पंत आमगे लायफाच क्लियर ग्लास आरी सिल्वर पेंटा म्हणके आसता आनी ताजे निमित्त कशें जाता एदमानह मद ड्रंकन जॉय आमी पिवन म्हणटात पळय कोण एक मनुष्य मस्त पित्ता आनी पिवन जाता तर ताका पुरा विसरता तो कोण तशी हें जन्म ऐश्वर्य श्रुती श्री भी सिल्वर पेंट म्हणटा पळय आमगे मात्याक गेल्यार आमी विसरतात आध्यात्मीक विशय परमार्थ आनी आमकां ते कन्नडींत आमी दिसता हांव कितलो व्हडू म्हगेले निमित्त हें पुरो जाता आसा आनी आमगेल्या विशय लेखून आमगेल्या ग्रँडरा विशय लेखून कशें जाता न एव अर्हती कशें जाता तें आमकां एलाव करना तशी फिलींग कसं एलाव करना अभिधातुम म्हळ्यार ते अभिधातुम म्हळ्यार देवाक कळकळीन प्रार्थना करचें फुल्ली एक्झॉस्टिवली म्हळ्यार देवाक कसने ना म्हण ते इंटेन्सिटी ते सिरियसनेस एकदम हाय लेवलार आसता ते जन्मेश्वरी श्रुती श्रीबीचे अहंकार असल्यार ते कळकळीन करची प्रार्थना आस पळय देवा कांय ना म्हगेलें अभिधातुम ते इंटेन्सिटीन ते प्रार्थना करचें तेतून मात तें देवान रेस्पॉन्ड करचें कृष्ण रिजर्व्स द रायट टू रिस्पॉन्ड अशी प्रार्थना केल्या देवान आमकां पावका म्हूण ना कशी कळकळीन प्रार्थना करता ती त्या लेकार देव पळयता असलें की कृष्णाक कळकळीन प्रार्थना केल्लें देव केन्नाय विसरना कशें आमी पळयलेलें की कृष्ण 4 वर्स नंतर ते युद्ध जातरी ताका अशी उलयता तो युधिष्ठिराले उरगास करतके द्रौपदीन कशी ते म्हाका कळकळीन प्रार्थना करून आपयलेलें आनी ताचे खातीर हांव आनिके ऋणी आसा माम येतात हांव आनिके ते ऋणी आसा ऋणम माम येतात ते मुगेल ते तीन केलेली ती प्रार्थना ते कळकळीन ताजेन मुगेल खातीर ते रीण आसा ते समय वता वता ते आनिके चड जाता आसा म्हूण म्हाका ते रीण चुकोवचें जायना द्रौपदीले आनी तेन्ना अकिंचन गोचरम म्हळ्यार देवाक इजिली अप्रोच करीत आनी कोण मटिरियली एक्झॉस्टेड म्हणटात पळय हां कांय ना आतां कुंती महाराज सांगचे अकिंचन म्हणून ह्या पॉइंटार आज आमी नेक्स्ट 15-20 मिनिट्स उलोवचे आसता की नेक्स्ट श्लोकांतूय अकिंचन येता पास अकिंचन म्हळ्यार इकॉनॉमिक पॉवर्टी न्ही म्हळ्यार दुड्ड ना हें ना हें एक हार्ट कंडिशन पॉवर्टी इन स्पिरीट म्हणटात पळय इनर पॉवर्टी कसले की कुंती महाराणी आशिल्ली कितली ती प्रिन्सेस सांदकूल कितली इन्फ्लुएन्शियल आशिल्ली कितली एज्युकेटेड आशिल्ली कितली चंद आशिल्ली तिगेले चेडूं कोण अर्जुन युधिष्ठीर भीम ताचे की नकुल सहदेव ताचे की ना होड कसं तिगेले सून कोण द्रौपदी आनीक सून कोण कृष्णाल भयणी सुभद्रा जाल्यार हांनी पुरा जन बॅगर्स आशिल्लीं भीक मागतले म्हणटात अकिंचन म्हळ्यार एक लेकार तशी भितर वयल्यान हाका रूप गोस्वामीन सांगचे असे पॉइंटाक परिपाकेन दैन्यस्य म्हणून रायप ह्युमिलिटी म्हणून म्हळ्यार हे रायप ह्युमिलिटी म्हळ्यार तशी एक दिश्य देवा तुगेल आमगेले कांय ना म्हणून तुगेले दय जावका आमकां म्हणून ते तशी दिश्य ते एक डायजेस्टिव्ह एन्झायम काही म्हणटात पळय जीर्ण जावची शक्ती हे जन्म ऐश्वर्य श्रुती श्री हें जीर्ण जायना मात हें परिपाकेन दैन्यस्य असल्यार देवाल ती दय असतं पळय आमकां मेळचें विंगड विंगड रुपार जन्म ऐश्वर्य श्रुती बी देवाली दया जाल्यार ते डायजेस्ट करचें का ते एन्झायम कशें जावका आमगेलें हृदयांतू परिपाकेन दैन्यस्य रायप ह्युमिलिटी ते मात आमकां तें जन्म ऐश्वर्य श्रुती बी हें डायजेस्ट करूं जाता म्हणजे कशें जाता अहंकार म्हण अहंकाराचो लूज मोशन सुरू जावचें पुरो आमगेलें पोट वायट जाता हें पुरो आसल्यार मात सो हातूंत देखून आमी पळयलेलें की बेस्ट सिच्युएशन केन्ना अशीच लायफांत आसता की आमकां हे जन्म ऐश्वर्य श्रुती श्रीबीर आसल्यार अडना आनी आमी देवाल विशय परमार्थांत इंट्रस्ट घेतात तेंच न्हू भगवद्गीतान सांगिल्लें यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र शीर्विजयो भूतीर ध्रुव नीतीर्मतिर्मम. त्यानातल्या री पुरा भागवतमाची काणयो इवन कुंती महाराणी कशी असता पुराची भक्तांनी ते मेन कॅरेक्टर्स असतात भागवतमान तांगेले ते परीक्षित महाराजाक पळयल्यारी भायचे दृश्टीन पळयल्यारी तांणी श्रापित अवस्था कष्टार अशा पुरो जाल्यार तांणी भितर वयल दृश्टीन भारी एक देवालोट कनेक्टेड आसा ताका तांगेले इनर पीस अशें. मात आमी पळयता मस्त कडेन अशें पुरो भायचे दृश्टीन पुरो समाज जे देवालोट कनेक्टेड नासल्यार इनर मिजरी जाता. आनी आध्यात्मिक विशय वय ना या संसाराचे विशय वय नासले तें तर वर्स्ट सिच्युएशन जाल्यार आमी ताका तें हें एक मॅट्रिक्स पळयलें आनी विंगड एक विशय पळयलें म्हळ्यार आमकां देवान दिलेलें मस्त सकयल जन्म ईश्वरी श्रुती बी हें म्हणटात पळय आस आनी आमगे जिवन तसं तें इम्पॉर्टंटच जाल्यार तें कसं आमकां गिफ्ट्स देवान दिलां तें आनीकय जावका देवाल सेव करच्याक मनांत तूं त्या लेकार वयशे पुरो जाल्यार तेवय आनीकय जावका हें पुरो जन्म ईश्वरी श्रुती बीचें तेवय अत्याहार प्रयश्च जाता. ताजे निमित्त हें आमकां आनीकय जावका जन्म ईश्वरी श्रुती भक्ती करतान वय आमी लेखून की हें सेवेक तरी उपयोग करता जाल्यारय आनीकय जावका तांकां आमी भक्तीन तसून वय आमी खुशेर रावचें जाय. असले की भक्तीन तूं आमगेल्या कसन टॅलंट आसा कसन दुड्ड आसा पुरो कसन आसा ते आमी कृष्णा दितात वय जाल्यार देवा कसन जावका तो भावक राही जनार्दन आमगे हृदयपूर्वक जावन आशिल्ली भक्ती तें इम्पॉर्टंट. दोन्ही असल्यार बेस्ट की आमी देवाक आमगे टॅलंटय दिवं येता कृतज्ञ वय जावं येता जाल्यारीची हें पुरा करता आमी हृदयपूर्वक जावन दिवका. दुःखेषु अनुद्विग्नेन मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते. केतना कसन एक आमगे प्लॅनिंग लेक्कार वय जायना तेन्ना आमी ग्रेसफूल असू केन्ना प्लॅनिंगा लेक्कार वय जावच्या पुरो तेन्ना ग्रेटफूल आसचें जाल्यार आमी आमगे केन्ना हृदयपूर्वक भक्ती करना ती तेन्ना आमकां तें ग्रेसफूल जावचें जायना आमी रिसेंटफूल जाता ती आमी कंप्लेनिंग करतले हें आमी देवाल भक्ती करून अशी जावचे आमगेल वटू ताका आमी आमगेल हार्ट ऑफर करनातल्यार आमी भक्ती जावन भक्त जावचे प्रयत्न करतना तेन्ना आनीक विशय म्हळ्यार कसं आमी आमगेल टॅलंट अशा पुरो आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता ती भक्ती पतारी ताजे निमित्त ताजे आमकां गर्व येता. सो भक्तींत आसून वय आई व्हड जाता म्हळ्यार हांव व्हड जाता आनी कृष्ण सान आसता म्हळ्यार भक्ती करता आसता ती जाल्यार अहंकारा निमित्त हांव कितले चंद करून श्लोक म्हणटा हांव कितले सेव करता आसत विंगड भक्ती इतली उणी करता हांव कितले करता आसत. सो ते आई आमगेल्या लायफांत व्हड जाता आनी कृष्ण सान जाता आमगेले हार्ट दिनातले हृदयपूर्वक दिनात. सो त्या हृदयपूर्वक जावन कृतज्ञपूर्वक जावन आमी त्या भक्तींत येनातल्यार भक्तींत आसून वय आमकां पोजिशन जावका पावर जावका विंगड जनान होगोळ चुका तशें आमगेलें एक मना भावन आसच्या पुरो आनी हें पुरो मेळ नातल्यार भक्ती करून वय आमकां दिसच्या पुरो हांव इतलें कसं पुरा करता आसा असं प्रयोजन जाल्लें आमी. सो आमी कसं की भारी एक भक्तींत वय सेव करचें पुरो जाल्यार सॅटिस्फॅक्शन नासल्यार हृदयपूर्वक जावन भक्ती करनातली सॅटिस्फॅक्शन नासल्यार कसं जातलें म्हळ्यार मागीर आमगेलें आमचो इंट्रस्ट थोडे उणी जाता भक्तींत. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन्त्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धी मामे वैश्यसि संशय. सो कुंती महाराणी मूड म्हळ्यार की मटिरियल वेलबिंग अशें पुरो हें जन्म ईश्वरी शुद्धी नातल्यार अडना त्या जाल्यार मागीर हृदय पूर्वक जावन भक्ती केन्ना आसूं आमी कुंती महाराणी म्हणके देवा म्हाका कश्ट दी रे देवा कशी कुंती महाराणी प्रार्थना केल्या हांव हे प्रार्थना करता कश्ट दी रे देवा त्या आमगेल्या कॅपॅसिटी ना तशी प्रार्थना करचें जाल्यार आमी खंयच्या खातीर प्रार्थना करूं येता की देवा तुका सेव करचो तसो भाग्य दी आनी सेव करतना कसं कश्ट आयल्यार सहन करची शक्ती दी. सो आमी आउट ऑफ द वे वचून प्रॉब्लेम क्रिएट करता म्हूण ना आनी जाल्यारीची देवाले आमकां तुका उडगास करचें सेव करचें भाग्य दी म्हूण प्रार्थना करूं. 27th श्लोक. नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः.
नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। आणि तो कुंती महाराणी विंगड विंगड त्या वापर म्हणतात आपल्या सांगून ती एक प्रार्थना करता. अकिंचनाय म्हणता, निवृत्त म्हणता, आत्मारामाय म्हणता, शांताय कैवल्यपतये म्हणता. आता मी अकिंचन वित्ताय ताजे विषय आयची नेक्स्ट 15-20 मिनिट्स खातीर उलोवया. हाचे अनुवाद आनी परपोट आनी प्रभुपाद आतांचे एकदम डीप लेवलार वतात हाजे अकिंचन विषय. हाचे अनुवाद तुम्ही वाचिल्यार भागवतम म्हणतो. आणि अकिंचन म्हळ्यार कोणाले कसं एक पोझिशन्स ना म्हणटात पळय तसं ना तागेलें. सो आतां आमी पळयत भारी एक पेनफूल कश्ट जातलें आमगेलें कसं आसा तें गिव अप करचें. कसं की हें आमगेलें कसं वस्तू आसा आमगेल्या जिवनांत तें आमगेलें सेन्स ऑफ आयडेंटिटी हें आमगेलें हें म्हगेलें म्हणून आमकां दिसता. आनी प्रभुपाद स्वामी सांगता की केन्ना आमगेलें म्हूण कसं आमकां दिसता तें ना म्हूण जाल्यार आमी फिनिश्ड म्हूण म्हळ्यार आमगेलें कसं पोझिशन नासल्यार एज गूड एज फिनिश्ड आमगेल्या जिवनांत ध्येय कसं पुरो कसं ना म्हूण म्हगेल्या जिवनांत लायफ फिनिश्ड म्हणून तशी दिसता. सो हें अकिंचन म्हूण जावची पडली ती भावना की म्हगेले कांय पोझिशन्स ना ते इम्पॉसिबल असं की तशी भावना आयल्यार आमकां साधक लेवलार आमकां दिसतालें की आमी फिनिश्ड जालीं ती कसं ना आमगेल्या जिवनांत. सो आमगेले ती एक इच्छा आसता कसं वस्तू जावका आनी पोझिशन म्हळ्यार आमचे एक वस्तू पळयल्यार ते आमकां जावका म्हूण दिसता. आनी ते इयर्निंग म्हणटात इंग्लिशान की आमकां ते जावका तें हो वस्तू जावका तो वस्तू जावका म्हूण दिसता पळय तें इररेसिस्टेबल तें. आनी तें एक्चुअलीचें आत्माचें लक्षण आमकां कसलें तशें दिसता पळय हें जावका तें जावका तें कसलें दिसता तें निजोन तें आत्माचें लक्षण. बृहदारण्यक पुराण उपनिषदांतूं हें एक श्लोक आसा. तस्मात् अपि एधारि एकाकी काम्यते जाया मे स्यात् अथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यात् अथ प्रजाया अथ वित्तं मे स्यात् अथ कुर्म कुर्वयति सायावाद अपि एतेषामैकं न प्राप्नोति सावायात् अपि एतेषाम् एकैक न प्राप्नोति अकृष्ण एव तावान् मन्यते. या बृहदारण्यक उपनिषदांतलें आशिल्लें. अशी सांगता ती की सुरे तो जिवात्म एकलो आशिल्लो. उपनिषद म्हळ्यार काय फिलॉसॉफिकल सिद्धांतीक रुपार सांगचें आनी ते एलेगॉरिकल आनी म्हणटात पळय ते एब्स्ट्रॅक्ट आसता. म्हळ्यार तेका संख्य एक उपनिषद आसा ते एक श्लोक आसा ते परंपरा तशी आसा. सो अशी सांगता की जिवात्म एकलो आशिल्लो. मागीर ताका दिसलें की ताका एक कंपॅनियन जावका म्हूण लायफांत. कंपॅनियन जातरी चेडूं जावका म्हूण दिसलें की मागीर चेडूं जातरी फॅमिली जातरी ताका अशें दिसलें की ताका धन धान्य हें पुरो जावका आनी आतां आनीक चड धन जावका कसलें की दान यज्ञ हें पुरो करता म्हूण आनी ह्या पुरा तागे लायफान नासल्यार ताका पूर्ण दिसना की म्हळ्यार तो इनकम्प्लीट फील करता म्हूण. सो शास्त्र स्क्रिप्चर्स सांगता ती की एक सायकोलॉजिकल रिजन आमी कसले कर्म करता ती एक पॉवरफुल इम्पल्स आसता न्हू एक्शन खातीर आमकां कसलें कोरया म्हूण दिसता. तें कसल्याक म्हळ्यार एक सेन्स ऑफ इनकम्प्लीटनेसा निमित्त म्हूण कसलें की आमकां लायफान तूं कसं की एक पूर्ण दिसना कसं की कोरया म्हूण दिसता कसं की इनकम्प्लीटनेस आसा आमगे लायफान ताका आमी कर्म करता आमकां एक सेल्फ सफिशियंसी म्हूण दिसना कसं की उणेपण आसा कसं कोरका इनएड्युकेसी त्या श्लोकान सांगलें अकृष्णता म्हूण इनएड्युकेसी कसं आमगे लायफान तसं तें एड्युकेट ना कसं की कोरका म्हूण तें इनहेरंट आसा आमगे खातीर. कसलें की आमगेलें देवा लोट्टू कनेक्शन केन्ना कट ऑफ जाता तेन्ना आमकां त्या लायफान तूं इनकम्प्लीटनेस दिसता. आनी
ह्या फिलिंगा निमित्त इनकम्प्लीटनेस, इनसिक्युरिटी कशें जातलें, एक भंय येता आमगेल्या जिवन हातूंत, आनी त्या भंया निमित्त एक लोनलीनेस येता, आमकां एकलोशी दिसता, कोणीय ना ती मुगेले खातीर. आणि त्या प्रायमरी डिझायर म्हणतात पळय, त्या कंपॅनियनशीप, ज्या मेस्या त्या सुरेची डिझायर येवची हें संवसारांत, कंपॅनियनशीप जावप हांव. मागीर ताचे नंतर अथ प्रजाये म्हळ्यार हां आतां चेडूं जावका, कसलें की चेडूं जालें आनी फुडें जातकीर आमी तांगेल लायफा थ्रू आमगेली लायफ लीड करता, लिवींग थ्रू देम जाता, चेडूं थ्रू. मागीर चेडूं जालें ती ताजे नंतर अथ वित्तम्य स्यात्, तिनूय डिझायर आयलें. कसं न्हय, घर जावका, जाग जावका, दुड्ड जावका. आनी मागीर ताजे नंतर चारय डिझायर येता. अथ कर्म पूर्वयती, चॅरिटी कोरका, यज्ञ कोरका, मुखार सून हें पुरो छान केल्यार ह्या जिवनांत न्ही मोक्षाचें प्राप्ती जातलें. हें पुरा 4 डिझायर्स येता म्हण उपनिशद सांगता. सो रिजनेबल पीपल असल्यार म्हणतात पळय, कोणी एक साधारण एक मनुष्य असल्यार ताका कळटा की ह्या पुरा दुड्ड असूनय दान छान कसं कार्य करनातले हें जिवनांत सुख सौकर्य मेळना म्हूण, ह्या न्ही मुखारी म्हूण. आनी आमगेले केन्ना असल पुरा डिझायर्स केन्ना फुलफील जायना, ती आमगेल्या मनांत तशी जायना, तेन्ना आमकां कसं फील जाता की आमी लायफांत फेलियर, आमकां हें पुरो करूं जायनी, आमी लायफांत फेलियर. सा एवातपि एतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति, अकृष्णता एव तान् मन्यते म्हूण. सो आमकां दिसता की आमगेले फुलफील जायनी डिझायर, अकृष्णता, आनी आमी फेलियर लायफांतली. जाल्यार आयरॉनिकली म्हणटात पळय, हे डिझायर्स फुलफील जाल्यार ते इनकम्प्लीटनेसा फिलींग वचना एक्चुअली. असं की हें पुरा हे 4 डिझायर फुलफील करचें, तूं कंपॅनियनशीप, चेडूं, जन्म ऐश्वर्य, हें पुरा लँड पोसेशन्स, मागीर कशें की कर्म करचें, दान यज्ञ हें पुरा करचें. आनी तूं कशें जाता आमगेली कॉन्शियसनेस एक्सटर्नलायज जाता, भायच्या विशयार हें पुरो आमगे जिवनांत कसं नसपळ्ळें दिश्टीत असले विशय तांकां तूं आमगेलें पुरो मन वता. आनी कशें जाता मागीर आमगेली जिवात्म आमी ह्या संवसारांत घुमता आसता, इनकम्प्लीटनेस कंप्लीट करचे खातीर. एक लाईफ तकून आनीक लाईफ, एक लाईफ तकून आनीक लाईफ, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. आनी हे 4 डिझायर्स आमी पळयले न्हय, एक्चुअली हे संवसाराक पळयल्यार ते एक्चुअली जनसामान्य कसं म्हणटा ती ह्यांची न्हय लायफांत प्रोग्रेस, लायक कंपॅनियन अशें, जेल्डूं, घर, हें प्रॉपर्टी, बिझनेस, दान करचें. सो जन हें पुरो प्रोग्रेसा विशयी चड फोकस करता, ती कसं की हें अर्थ हें दिसता. जाल्यार हें अकिंचन वित्तम, कुंती महाराणी कसं सांगता, हें अकिंचनाच्या पर्स्पेक्टिव्हार पळयल्यार हें अर्थ परमार्थ आउट कनेक्टेड नासल्यार तें अनर्थ म्हूण. श्री प्रभुपाद स्वामी सांगता ते पर्पोटांत की अनर्थ जाता केन्ना आमगे लायफाचें एटेन्शन हें पुरा मस्स कडेन देवाल विशयी अनवॉन्टेड थिंग्सार वता, आनी आमी आत्मोद्धारा विशयी कशें कोरका त्या विसरता ती म्हूण. आनी अनर्थ करता आसल्यार आमी तें एक बॅड इन्फिनिटी लूपा वता ती, लायक तांतूची कर्म करता आसतरी आनीक लायफ संवसार चक्रांत. आनी आमकां तें मना वचचें ना की आमी तें म्हणटात सिल्क वर्मा म्हण की ते कुकुनान तूं राबून आमी आमगेलें जीवन वता आनी आनीक लायफ. सो रिजनेबल पीपल असल्यार हें कसलें अशें पुरो जाता आसा म्हूण तांणी हें इनकम्प्लीटनेसा प्रॉब्लेम्स पळय तांणी एक डिफरंट रिती सॉल्व करचे वतात. कशी, तांगे डिझायर्स आसा त्या परमार्थ हातूंत डायरेक्ट करतात. कसं जालें की ताका कळटा की आमगेलें इनकम्प्लीटनेस आमी केन्ना तें कंप्लीट होल आसा देवालें, WHO आयली होल, तेच ना आमगेलें तें इनकम्प्लीटनेस लायफांत वचचें पुरो म्हूण. कशी सांगिल्लें आसा, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. देव पुरा लेखार पूर्ण आसा. सो आमगेलें सेन्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस देवाल कंप्लीटनेस कनेक्ट जाल्यार हें फिलींग वतलें. सो देन एवरीथिंग बिकम्स म्हणटात पळय, हें पुरो जन्म ऐश्वर्य श्रुती बी म्हणटात पळय, ते हीप ऑफ रबिश जाता. म्हळ्यार खंय रोडार चमकताना आमी पळयतात न्हय, कचरा पेटी म्हणटात पळय, पुरा एक नाकनातिल्ली वस्तू एक डस्टबीन ऑर कचरा घालतात, तेन्ना
आमके जनवरेश श्रुती बी म्हळ्यार रबिश आमके दिसचे पुरो म्हळ्यार ताचे ते इम्पॉर्टंट न्ही देवाल उठकनेक्ट करची इम्पॉर्टंट हे असल्यारी लायक नातल्यारी येता कसं जाल्यार की रियल ट्रेजर कळटा की आमी बेगर जावको म्हण अकिंचन म्हण कसं जाल्यार की अकिंचन वित्त हे श्लोकात सुरेश देव म्हळ्यार बेगर्स ट्रेजर के देवांक ते बेगर म्हणटात पळय ते ट्रेजर म्हणून आणि कशी एक कंजूस आशिल्लो मनीस मायजर ते ट्रेजर लिपोवन दवरता मायजर म्हळ्यार कंजूस आशिल्ल्या मनशाक मनोभावन कसो नासता की विंगडजना कळूनच येता गेल्यार कितलो दुड्ड आसा म्हणून तशींच ही आमी अकिंचन वित्तम जाल्यार आमी लायफांत कशीं आसल्यार पुरो आमगेली ते भक्ती आसता आनी ते आमगेली भक्ती आमगेले लायफांत ते लिपोवन दवरतात म्हळ्यार आमगेले ते भितरच ते चंदीक बिल्वा मंगल ठाकूर ती प्रार्थना आसा की कशी ती भक्ती तो देवाक तागेले हार्टा भितर दवरता म्हणून तें बी आयकुया. हरे कृष्ण. बिल्वा मंगल ठाकूर हाने अखेरची पद्यावळीन सांगताची काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचोरहृदया न हि मोचयामि हृदयान् न हि मोचयामि न हि मोचयामि. बिल्वामंगल ठाकूर अशी प्रार्थना करताची तांणी सांगताची कारागृह म्हळ्यार जेल त्या कारागृहाची काळका घुंय आसता एक प्रकाशाचे रे म्हणटा पळय तंतू येना तसल कारागृह आनी हांत तांणी संबोधीत करता सांगिल हृदय असल कारागृह आसा खंय इग्नोरन्स अविद्या भोर नासिल तशी मस्त काम क्रोध लोभ मोह मत्सर पुरा भोर नासिल तसल मगेल हृदय कारागृह रुपीचे तांतू हांव देवा तुका वास करून असतो तुका हांव बांदून दवरला म्हणून मदभक्ती पाशा धडबंधन निश्चलसन ताका तांणी कृष्ण सांगताची त्वाम कृष्ण हे जेलाचे म्हळ्यार ह्या भौतीक जगाची कारागृहान तूं 5 वर्स 10 वर्स 20 या 30 वर्सां पुणी सोडतलीची बट मगल जे कारागृह तुका बांदून घाला देवा त्या कारागृहात प्रलय कोटी शतांतरेपी कितलकी वर्स मिलेनियम सेंचुरी जाल्यार वरी पळय हांतू दुखून तुका बांदिलेला हांत दुखून तुका सोड वच्चा तुका जायना म्हणून मागीर तांणी अशें सांगताची तुका हांव प्रितीच बंधनान तूं हांव मगेले हृदय रुपी कारागृहान तूं बांदून घाला देवा हांतू दुखून तूं धांवन वच्चा पळय म्हणून. हरे कृष्ण. हें देवाल खातीर प्रिती हेंच एक ट्रू वेल्थ बदच धन बदच संपत्ती भक्ताल खातीर देवाल खातीर कशें ती प्रिती आसा तेंची म्हूण पळयत आनी हें कोणाक चोरी जायना कोणाक विंगड जावनाक आमगेले देखून तें चोरी करून व्हरचें जायना तें भक्ती आमगेले आशिल्ली भायचे दृश्टीन पळोवच कशें धन धान्य आसलें तें उणी जावचें पुरो चड जावचें पुरो आनी तें केन्नाय 100% संरक्षण करचें तें साध्य न्ही आनी एक्चुली कितलें दुड्ड आसा कितलें दुड्ड ना तें इम्पॉर्टंट न्ही हाची लास्ट आमी एक महाभारताची काणी आयकून हें सेशन कंक्लूड करूं कशी ते प्रॉपर्टी कितलें आसता ताजी इम्पॉर्टंट न्ही कसं तें मनोभावन आमगेले सेन्स ऑफ ओनरशीप आसता पळय की हें मेगेलें म्हणून तें प्रॉब्लेम आनी प्रभुपाद स्वामीन ते सनातन गोस्वामीन ते केन्ना एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें ते टच स्टोन म्हणून आशिल्लें सनातन गोस्वामीन ते कसं ते फातर घेवन कसलें काय आपल्यार ते भांगर आसता जाल्यार सनातन गोस्वामीन ते पुरा म्हणटात पळय कचरा म्हणटात पळय कसलें नाक नातिल वस्तू ताजे मदें ते फातर घालून सोडवतात म्हळ्यार खंयची फातरान ते भांगर जाता आपल्यार त्या मागीर तांचे खातीर वॅल्युएबल न्ही म्हळ्यार तांणी तें एग्जाम्पल असलें दिलेलें की आध्यात्मीक विशय कसो इम्पॉर्टंट म्हणून तें दाखोवचे खातीर प्रभुपाद स्वामीन हें सनातन गोस्वामीन एग्जाम्पल दिवचें सो लास्टार आमी हें एक काणी आयकुया शांती पर्व महाभारताचें आमी तांतू आयकुया तांतू हें जनक महाराज आमी हे श्लोक सांगचे आसात अनंतं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किंचन मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किंचित प्रदीयते हाजी मिनींग कसं म्हणून आपण मुखार
जनक हो महाभारतांत तुमी लेखच्या पुरो जनक महाराज कशे आयलो ना तागेले पिढीन तूं कोण कोण मुखारसून येता आशिल्ली पळय तांकां पुरा जनक म्हणचे आशिल्ले आनी तांणी पुराजन भक्त आशिल्ले. सो हो महाभारतांत कोण जनक महाराज आसा पळय ताका जनदेव जनक और धर्मध्वज जनक म्हणचे आशिल्ले. ते जनक महाराजा पिढींतू तो मुखार येवन येयलो मिथिलाचोच. सो तशें आमी पळयता की जनक महाराज महाभारतांत आसा म्हणून. आनी एक पंथ शुकमुनी मिथिला वतले आनी शुकमुनीन ते मिथिला पावल सुद्दां तागेले स्वागत सत्कार करून ताका बसयता ती शुकमुनी सुखदेव गोस्वामीक आनी ते आसन ग्रहण करून तागेले पुजा सत्कार आनी कोण जे तरी तांकां तांकां आशिर्वचन करचें सांगतात तांकां. आनी तें आशिर्वचन करतना जनक महाराजान ते दरबारांत मस्त सकळ ब्राह्मण ऋषी मुनी पुराजन आशिल्ले ते कोण केदनाय आसता थंय आनी तांणी म्हणटात पळय केदनाय थंय आसता ती आनी कसले की भारी एक दानवीर वय आशिल्लो म्हळ्यार ब्राह्मणा खातीर आनी ऋषी मुनी खातीर तांकां कसं कसं फॅसिलिटी जावका ते पुरा करता आशिल्लो तो जनक महाराज. ताका भारी तांगेले म्हणटात पळय तांणी केदनाय आसता आशिल्लो. तेन्ना शुकमुनी तांकां आशिर्वचन करतना सूर करतना तांणी जनक महाराजाक पळोवन ते आशिर्वचन करतात. मात ते आशिर्वचन करतना ते ब्राह्मण ऋषी मुनी कशें दिसता की हो आमगेल सायड पळयना मू हो शुकमुनी जनक महाराजाल्याक उलयता हॅज इफ आमी एक्झिस्ट आमी नातल्या म्हणकेची म्हूण. आनी तांकां दिसता की शुकमुनी चंद करून आशिर्वचन दिता असं जनक महाराजाक ताका कसं नाही म्हणटात पळय फेवर जावका दिसता दान दक्षिणा संकेताक एक म्हणटात पळय कारण आसा इतले चंद कोण तो जनक महाराजाला उलयता आसा न्ही आमकां पुरा आमगेल्याक उलयना तागेल्याक उलयता आसा संकेताकांतू संके एक दुड्डू जावं कसं नाही पूण एक फेवर जावका दिसता म्हूण. शुकमुनी महान न्हू तांकां तांगेले मनांत तसले विचार आयले म्हूण शुकदेव गोस्वामी कळटके आनी तांकां दुख्ख जातके हें इतले पुरा ऋषी मुनी ब्राह्मण हांगा मिथिला दरबारा बसली ती तांगेले मनांत अशी कशी विचार आयला पळय म्हूण. आनी तांकां शुकमुनी दिसतके हें रायट समय हांव जनक महाराज कितलो व्हड म्हूण हें सगळ्यांक विश्वाक दाखोवन दिवका. आनी अशी तांगेले मनांत विचार आयल्या ते एक अपराध त्यांनी जावन तांगेले निमित्त कसं अपराध वय जावचे नज ब्राह्मण आनी ऋषी मुनी त्या शुकमुनी दिसतके. सो उलयता उलयता कशें जातके पुरा धुवार स्मोक म्हणटात पळय ते दरबारा भरचे सूर जातके आनी एक्युरेट स्मोक म्हळ्यार अशी स्मोक की ब्रीथ श्वास घेवचे कश्ट जाता आनी तांणी पुरा जन कसं हेकर तेकर धांवचे सूर करतात की आनी कंडे लागीं वतात की म्हळ्यार भायर वचून एक श्वास घेवत ना ते दरबारा भितर अशी त्या धुवार भरून गेलेलो म्हणून. जाल्यार कंडे दोखून भायर पळयता आनी कसं दिसतके तांकां भायर आशिल्ले रावळार पुराजनाल घर ಸ್ವಲ್ಪ ऋषी मुनील आश्रम मस्त ब्राह्मणाल घर पुरा कडेन उज्ज लागला के आनी तो उज्ज लागील आस पळय तो मुखारसून येताच के आनी तांणी बशील कडेन तो दुवो उज्ज आनी एनी मोमेंट येवच्या पुरके म्हळ्यार प्रॉब्लेम कॅलामिटी अशी पुरा जाता आस तेन्ना भंय करतके तांकां आनी तांणी फाकर तेकर धांवच्या सूर करतात के आनी हेकर तेकर धांवताना तांणी कसं वता ती धांवच्या प्रयत्न करताना तांगेले कमंडलू खंय आसा मस्त जनाल त्या वाघाल चर्म डियर स्किन त्या पुरा तांगेले आसतना ब्राह्मण ऋषी मुनी म्हळ्यार कमंडलू कसं कसं त्या पुरा सोदितात की खंय खंय आसा न्ही ते घेवन धांवन वचचे का म्हूण. मात जनक महाराज ह्या पुरा जत्ताना हे श्लोक म्हणचे ताणें अनंतं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किंचन मिथिलायां प्रदीप्तायं न मे किंची प्रतीयते. म्हळ्यार ह्या श्लोकांत मिनींग कसं न्ही सगळें मिथिला जोडून गेल्यार वय मेगेल कांय जोडून वचचें न्ही हें श्लोक. आनी शुकमुनी सांगता की तुमी ते आशिर्वचन इतले देवाल विशीं चंद करता आसत राबोव नाका ती आनी ते कुडले ते धुवार उज्ज पुरा क्षण भितर ते आपस ना म्हळ्यार ते शुकमुनीन ते मिराज क्रिएट केलेले तागेले शक्ती उपयोग करून आनी तेन्ना ते पुरा बंद जलसिता ब्राह्मण या पुरा हेकर तेकर तांगेले सामान आनी ओट्ट करता आसत के तेन्ना तांकां पुरा ऋषी मुनी ते ब्राह्मण कोण दरबारांत आशिल्लीं तांकां कळटके कसलें उज्ज धुवार आनी कांय नाशिल्लें. एक्चुली ते धुवार म्हळ्यार तांगेले हृदया भितर ते फायर ऑफ डिझायर आशिल्ले तांगेले हृदया भितर ते इच्छा पळय तांगेले सेन्स ऑफ पोझेशन कसलें की तेन्ना तांकां कसं मन आयलें तांगेले कमंडलू खंय आसा तांगेले टायगर स्कीन खंय आसा आनी तें उज्ज न्ही जावन तांगेले हृदया भितर जळटा आशिल्लें
आनी तांकां एकल्या एकल्या पळोवन म्हणटात पळय भारी एक अळशीक करता शेमफूल फील करता ती आनी तांणी पळयता ती की जनक महाराज आनी शुकमुनी ते उलयून घेता आसता ते देवाल विशयी हॅज इफ कसनय जायना. सो कृष्ण तागेल्या भक्तांक पुरा दिता कोणाला ते सेन्स ऑफ पोझेशन ना म्हणटात पळय हें मेगेलें म्हूण कोणा दिसना पळय तांकां देव पुरा दिता. आमी सुदामा ब्राह्मणालें स्टोरीन तुवें पळयत आनी हें आनीक एक भारी छंद श्लोक आसा हें देवान दुर्वास मुनी सांगचें. ये दारगार पुत्रा ये दारगार पुत्रा प्राणामवित्तम् इमं परम हित्वा मां शरणं यातः कथम त्वां त्याक्तम उत्सहे म्हूण देवान कसं सांगचें दुर्वास मुनीक की मेगेल डिवोटीज हें पुरा कडेन धांवन धांवन वचून शिवाल्या वता तो शिवलोकांत तूं शिवलोक वे सांगता की अंबरीश महाराजा खातीर तूं कसं तें एक अपराध केलेलो आसा तें देवान रक्षण करूं येता मागीर अंबरीश महाराज वैकुंठा पावता म्हणजे वैकुंठा पावता आनी देवान दुर्वासा हें श्लोक सांगचे आसा की मेगेल कोण भक्त आसा ती तांगेन घर बायल चेडूं कसं नाही रिचेस ऐश्वर्य तांणी कसनय तांगेल खातीर इम्पॉर्टंट तांगेल खातीर सर्वीस इम्पॉर्टंट म्हूण आनी तांगेले कसनय हें जन्म ऐश्वर्य श्रुती बी हाचे खातीर कसनय तांगेल लायफान तूं कसनय ताका महत्व ना चेडो म्हूण असल भक्तांक हांव कशी सोण घालयत रे दुर्वास मुनी देवान सांगचें अशें दुर्वास मुनीक. सो तांगेले अंबरीश महाराज सुदामा ब्राह्मण हांगेले आशिल्ले वेल्थ आमी कन्फ्यूज करचे न्हय की विंगड जनाले कशी वेल्थ आसता पळय हें जिवनांत जनसामान्यान मस्त जनाले आमी पळयता दुड्ड अशें पुरो इंडस्ट्रियलिस्ट हांगेले आशिल्ली संपत्ती अंबरीश महाराजाले सुदामा ब्राह्मण युधिष्ठर कुंती महाराज हांगेले आशिल्ली संपत्ती आनी हांगेले आशिल्ली संपत्ती व्हड डिफरन्स आसा. हांगेल संपत्ती पुरा कशें की त्रिगुणी माया शक्ती तूं संपादन केलेली संपत्ती आनी ताचे निमित्त कश्ट जावचे पुरो कसं कुंती महाराज सांगचें जाल्यार देवान दिवची ती संपत्ती आसा पळय भक्तांक त्या ऑर्डिनरी संपत्ती कांय कनेक्शन ना कसं की ही संपत्ती हें लॉ ऑफ कर्मान. सो ह्या श्लोकाचे फर्स्ट एक शब्द मात्र अकिंचन वित्तम आमी डिस्कस केलेलें सो आमी हांगा रावया कसं लायक 8 घंटे जालेले आसा. सो तुमगेले कसनय पॉयंट असल्यार ह्या पंथा तुमी एज फीडबॅक डिस्कस करूं येता सांगी येता और चॅट बॉक्सान तूं टायप करूं येता. आमी मेन म्हळ्यार आयच्या विशयान तूं ह्या श्लोकान तूं आयची आमी डिस्कस केलेलें 27 तूं अकिंचन अकिंचन वित्ताय त्या श्लोका सुरेश लायनाचे आमी डिस्कस केलेलें आनी आमी तातूंत ह्या पॉयंट डिस्कस केलें कशें प्रभुपाद स्वामी सांगता की आमगेलें सेन्स ऑफ पोझिशन गिव अप करचें जायना कसलें की सेन्स ऑफ पोझिशन गिव अप केल्यार आमकां जिवात्म फिनिश्ड म्हणून कसलें की हें कंप्लीटनेसा खातीरच आमी ट्राय करता आसता ती म्हणून ते जिवात्माच श्लोक आमी ते बृहदारण्यक उपनिषदाचे श्लोक पळयलेले की 4 प्रकारा डिझायर येता म्हणजे कंपॅनियन जावका शेडून जावका धनधान्य जावका मागीर आनी धनान आमी यज्ञ करता चॅरिटी करता म्हणून आनी आमी पळयलें की ते सायकोलॉजिकल रिजन आमगेले कर्मा खातीर ते पावरफुल इम्पल्स आसता पळय कसलें कोरया म्हणून कसलें की आमगेले एक सेन्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आसा इनएडिक्वसी आसा सेल्फ सफिशियंट आमकां दिसना तेन्ना आनी ताचे निमित्त एक इनसिक्युरिटी एक भंय येता ताचे निमित्त लोनलीनेस येता ताचे निमित्त आमगेले एक प्रायमरी डिझायर जाता की आमकां कंपॅनियनशीप जेका जाया मिस्या अथ प्रजाया चडूं जावका संवसारांत सुखा अथ वित्तम मेस्यात घर जावका दुड्ड जावका मागीर अथ कर्म कुर्वयती चॅरिटी दिवका डिझायर दिवका ह्या लायफान चांग जावका नेक्स्ट लायफान चांग जावका जाल्यार आमकां तसं हें पुरो आसल्यार वय इनकम्प्लीटनेस आसता सा एतीशाम एकही ना प्राप्नोत. सो आयरॉनिकली म्हणटात पळय हें पुरो आसल्यार वय आमकां इनकम्प्लीटनेस आसता ताका जाल्यार हें 4 वस्तू आसल्यार प्रोग्रेस म्हूण लेखच्या पुरो ती जाल्यार प्रभुपाद स्वामी सांगता ती केन्ना अटेन्शन डायवर्ट जावन आसता आमी आत्मोद्धारा विशय प्रयत्न करना ती तेन्ना हें पुरो अर्थ आसल्यार वय तें अनर्थ जाता आनी आमी तें इन्फिनिटी बॅड इन्फिनिटी लूपार पडटा ती म्हणटात पळय कसलें की देवान आमकां तें कंप्लीटनेस दिवं ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम आमी तें पळयलें आनी मागीर अकिंचन जावं एक भीक मागतल्या म्हणजे बेगरा म्हणजे आमकां फिलींग आसूं अकिंचन वित्ताय आनी असल अकिंचन आमगेलें कांय तांगेले खातीर ट्रेजर कसं ना देवाल भक्ती त्या बिल्वा मंगूर ठाकुराल प्रार्थना आमी आयकली देवाल प्रिती ह्यांच रियल वेल्थ म्हणून हें कोणाक आमगेल्या कडून घेवचें जायना. प्रभुपाद स्वाम्यान तें सनातन गोस्वामी
त्या पळयलें की कशी तो तें टच स्टोन डस्टबिनांत दवरता आनी मागीर आमी एक महाभारतांत शांती पर्वाची ती काणी पळयलेली केन्ना शुकमुनी जनक महाराजा ल्हानते येता आनी तेका जाता म्हळ्यार की शुकमुनीन सांगचें आसा की मिथिला जळ्ळ्यार वे मेगेल कांय जळ्ळी ना म्हळ्यार तागेल्या कांय सेन्स ऑफ पोजिशन ना म्हूण आमी तें पळयता ते सुखमुनीन तें दाखोवन दिता विंगड पुरा ब्राह्मण ऋषीगण तांणी डिस्टर्ब जाता आनी तांकां कळटा तांणी ब्राह्मण ऋषीगण आसल्यार तांगेले सेन्स ऑफ पोजिशन आनी अशें कसलें की तांणी कमंडलू हें तें पुरो सोदुच्या करतात आनी मागीर आमी ते लास्टार तें देवान त्या भक्ताल खातीर दुर्वास मुनी ते श्लोक सांगचे त्या पळयलें की देव तें इतली प्रिती करतात तांणी मेगेल भक्त हांव तांकां सोण घालूं शकता आनी आमी हें पळयलें की असल भक्ताले तेका वेल्थ आसता अंबरीश महाराज युधिष्ठीर महाराज सुदामा ब्राह्मण तांकां कसं अशा बरोबर ते ऑर्डिनरी जनाल वेल्थ न्हय ते देवान दिलेली संपत्ती ते लॉ ऑफ कर्मात संपत्ती न्हय ती सो ह्या श्लोकांत आमी नेक्स्ट टायम उलया कसं चुकून गेलेलें आनी काही 2-3 मिनीट चड टायम गेलें ताजे खातीर क्षमापण हरे कृष्ण धन्यवाद विनय शानबाग माताजी वेणी माधव प्रभू धन्यवाद आनी कोणाक टायमार कसं शेअर करपाक जाल्यार अनम्यूट करून शेअर करूं ताचे आमी सेशन नेक्स्ट टायम कंटिन्यू हरे कृष्णा प्रभूजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण जय माताजी हा क्लास ऐकल तितलं ऐकून आणि की आम्ही त्या आणि की मस्त ऐकूचे असं प्रभूजी प्युरिफाय जाऊ का आणि के आमगेला मस्त आणि के त्या भरून गेला अनर्थ आणि प्रभूजी तुम्ही एक सांगले सेन्स ऑफ इनकम्प्लीट म्हणून सांगून पळया म्हाका वय म्हण म्हळ्यार मेगे लायफांत वय म्हण दिसता म्हळ्यार म्हाका देवान पुरा कष्ट जाल्यार त्या तंतू मुखारसून येऊन म्हाका जावका जाल्यार पुरा ह्या भौतिक जगतच्या जावका जाल्यार पुरा दिला प्रभूजी जाल्यार एक कसं की एक इनकम्प्लीटनेस एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे एक मना भितरी येता ना प्रभूजी त्या कशी कल्टिवेट करियत प्रभूजी हय तांची सो ते आमी पळयलें पळय ते उपनिशदाचे श्लोक तांचे आसा की आमगेले सेन्स ऑफ कंप्लीटनेस आमी कंप्लीट आउट टू कनेक्ट जाल्यार ते जाता म्हणून ताका आमी ते श्लोक पळयले पळय पूर्णमिदम ते श्लोक आसा पळय ईशोपनिशदात ते तांची की कंप्लीट आउट आमी केन्ना कनेक्ट जाता ती ते आमगेल्या लायफाची इनकम्प्लीटनेस वतली ग्रॅज्युअली आमी देवा लोट कशी कनेक्ट जातली आनी आमगेले ते सेन्स ऑफ पोजिशन आमी हांगा प्रयत्न करता आसले ते इनकम्प्लीटनेस आमी ते बृहदारण्यके उपनिशदाच पळयलें पळय की कंपॅनियनशीप हे मस्सकड विशयांत आमी सेन्स ऑफ कंप्लीटनेस लोनलीनेस ट्राय करतात अटेम्प्ट करचे जाल्यार आमी कितें देवा लोट कनेक्ट जाता ती त्या भक्तीन तूं कशी कुंती महाराणी प्रार्थना आसा ताका ती तें सेन्स ऑफ कंप्लीटनेस ती गोत आसा भक्तीन तुची देवार उडगासान तुची मेळटा ते आमी मुखार वयर श्लोकांत तूं ह्याच पुरो विशय आसा तांत तूं सेन्स ऑफ कंप्लीटनेस मेळटलें आमी सो ते खंडित आमी मुखारसून वता ती ते ग्रॅज्युअली आमकां तें कळटलें म्हूण कशें आमी आमकां भूक लागल्यार पोट्टा भूक आसा जाल्यार हिची म्हणटात पळय एक घास खाता खाता अशी आमकां पोट भरलेलें ते फिलींग येता सो तशींची आमी देवाल भक्तीन कनेक्टेड करून साधना करून आमी केन्ना प्रयत्न करता ती इच्छा पावता ती देवा तुका दय जावं का त्या पथांत आमी मुखार सुद्दां वतात तेन्ना आमकां सेन्स ऑफ कंप्लीटनेस हगूर येतलें ग्रॅज्युअली आनी तें आमकां भायल्यान कोणी सर्टिफाय करपाक म्हणना आमकां तें कळटलें कशें आमी जेवण करतना आमकां कळटा की आमगेली भूक हंगर कंप्लीट जालें तशी तें आमगेल्या हृदयाकय कळटलें देवालें कंप्लीटनेस येता देवालो कनेक्टेड जालें माताजी अडनाशिल्लें की आन्सर करेक्ट प्रभूजी करेक्ट तुम्ही सांगले ते कम्प्लीटनेस आमकां फील जावचे आमी देवा कनेक्ट जाल्यार मात्र प्रभूजी त्यात पळयात एक आमी एक 4 राउंड जप करतना हांव जप केल्ले देवा लागीं स्मरण केल्लें म्हणून सांगून एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा पळया तशीच आमी तुम्ही सांगल्यावर आमी साधन करता करता करताच आमकां ते कम्प्लीटनेस आमी आमगेल्या हृदयात येऊ का प्रभूजी हरे कृष्ण प्रभूजी दंडवत प्रणाम मस्त मस्त धन्यवाद धन्यवाद शेअरिंग केलेलं तुमगेले थॉट्स विजय माताजी थँक्यू एवरी टाइम तुम्ही हरे शेअर कृष्ण आनी कोणाक कशें कॉमेंट करता की तांगेले रियलायझेशन सांगता की आशा लता प्रभू हांकाय धन्यवाद तुम्ही कॉमेंट केले खातीर जय गौरांगी माताजी धन्यवाद केतनाय तुमगेलें तुमी केतनाय कशें कॉमेंट करता तुमगेलें
उत्साहपूर्वक तुगे भक्ती भाग घेतात. हरे कृष्ण. स्मिता नायक माताजी, हरे कृष्ण. धन्यवाद. सोनिकरण कृष्ण शेअर करशनातल्यारी आम्ही ह्याची पॉइंट 27th श्लोकाचे मुखार सुनून नेक्स्ट वीक डिस्कशन करूया. धन्यवाद जॉईन जाईल कथेला. एक हरे कृष्ण मंत्र 3 मत्ता म्हणून आम्ही सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट संडे मिलेंगे. हरे कृष्ण.